जवळ जवळ 12 तारखे दुबयच्यान शीप जी आसा ही येवन बॉम्बे लागलेली आणि थंयच्यान आयज 12 तारीख 60 दीस जाल्याचे भुरगे जे आसा आमचे गोंयचे गोंयकार भुरगे जे आसा ते अजून जे आसा ते उदकाच्या भितर आसा बोटीन आसा आणि तेंच्यान थंयच्यान जे आसा ते कंटिन्यूस जे आसा ते एप्लाय करीत आसले आमचे गोंयचे कलेक्टराक की तांकां थंयच्यान इमिजिएटली थंयच्यान रेस्क्यू करून हांगा हाडचो म्हणून ते क्वॉरंटायन जावपा पसून तयार आसा बट अजून स्टील म्हाका दिसता साऊथ नॉर्थ जो कलेक्टरेट आसा थंयच्यान तांकां अजून रिस्पॉन्स मेळूना आनी तेमी जे एप्लाय केल्ले एप्लिकेशन्स जी आसा परमिशनां जे एप्लाय केल्ले परमिट्स ती तांकां रिजेक्ट जाता कंटिन्यू रिजेक्शन जाता म्हणून आयज तेंचे पेरंट्स बाबडे ते थंय फोन मारून मारून पेरंट्सांक जे आसा त्रास करता की बाबा अजून जे आसा आमकां गोंयची जी सरकार आसा ती अजून आमकां रेस्क्यू करपा लागून कांयच स्टेप जे आसा घेवना म्हणून आयज तेंचे वांगडा जे आनी जे 450 सुमार भुरगे जे काम करता ते आयज गुजरात महाराष्ट्र आनी तामिळनाडू हे जे सरकार जे आसा ते भुरग्यांक जे आयज ते रेस्क्यू करून व्हरपा लागल्या सो आयज आमी कलेक्टराक मेळपा येयले सिन्स शी इज नॉट देर आमी आमचे डेप्युटी कलेक्टर हू इज ऑलरेडी प्रोमोटेड एज अ कलेक्टर कॅडर ताका मेळ्ळे आनी तेणें आमकां जवळ जवळ 10 मिनटां भितर तेणें प्रॉब्लम जो आसा सॉल्व आउट करपाक लागून तेणें बॉम्बे फोन केलो आनी कशे तरेन जे आसा तांकां परतून हाडपाक लागून आख्खी जी आसा विवेकान बाबान ते सगळें करून जे आसा तांकां फाल्यां म्हणल्यार परमिशन जे आसा दितले आनी तांकां परवाच्यान जे तांकां हाडपाचो प्रोसेस जो आसा ही गोंयची सरकार करतले आमी बाब विवेकाचो धन्यवाद करता की तेणी इमिजिएटली आमच्या पेरंट्सांक बाबड्यांक तेणें आयकून घेतले कित्याक इतले दीस जाले 60 दीस जाले ते बाबडे थंयच्यान कॉर्डिनेट करता आमच्या सरकाराक गोंयची सरकाराक बट कसलोच जो रिस्पॉन्स 60 दीस जाले पसून आयज पसून कांयच रिस्पॉन्स ना ताका लागून आयज पेरंट्सांक बाबड्यांक जे आसा स्वता जे आसा हे लॉकडावना भितर येवपाक हांगा पडलें आनी कलेक्टरान इमिजिएटली हितून हें करून इंटरव्यून जावन जो आसा हो प्रॉब्लम जो आसा फाल्यांचे भितर सॉर्ट आउट करता म्हणून सांगला जो एजंट जो आसा जो एजंट जेणे हांकां व्हरपाचे प्रयत्न केल्ले तेणें आमकां एश्युरन्स दिला की इतले डिले जाले म्हणून एजंटाक जो आसा तो IPC सेक्शनाचे खाला बूक करतलो सो इट शूड बी देर नाल्यार अशें जावपाना हें तोंडान म्हणलें म्हणून कांय जावपाना असले शीप एजंट कितले आसतले लिव्हिंग दीस एजंट सी प्रत्येक शिपाक जे आसता एजंट आसता आनी एजंटाचे थ्रू भुरगे जे आसा भायर वचपाक एप्लाय करता सो आयज जो एक एजंट समज बूक करीत सरकारान जे आमकां आश्वासन दिलां आमचे डेप्युटी कलेक्टरान एक एजंट समज बूक जायत म्हाका दिसता इमिजिएटली दुसरे एजंट जे आसा हांकां भिरांत पडटली परत सांग नाव सांग थोडं माफ नाव सांग ओके आम्ही आता लास्ट 2 months झाले माहीत झाले घाली का बोटी बॉम्बे येयल्ली आसा आनी प्रयत्न चालू आहा तांकां हाडपाक पयलो प्रॉब्लम जालो क्वॉरंटायन इश्यू जालो की भरचे पडले कंपनी व्हरली बरी ना भरता मागीर बरी अशें जालें आनी आतां सद्या तरी येवपाची तयारी जाली आनी तांणी सुद्दां न्यूज दिली की ते आज सायन ऑफ जातले आनी गोंया येवपाक बसीन येतले म्हणून म्हणजे आतां कालच्यान मातसो प्रॉब्लम तयार जालो की तांचे गोंयचे पास हांगा पावूंक ना म्हणून आनी बॉम्बे पुलीस ताका पास दिला फ्रॉम MPT भायर सरपाक गोंया येवपाक त्या खातीर आमी आतां डेप्युटी कलेक्टर गावले आनी ताणें आमकां आश्वासन दिलां की आपूण ते पासाची गरज आहा पेंडींग उरयल्ली ती आपूण क्लियर करता म्हणून आनी तांकां ही फेसिलिटी बॉम्बे पुलिसीक इन्फॉर्म करून ते ऑटोमॅटीक ग्रूप हाडपाक तेन्ना तो आपलो प्रोसिजर तयार करता पळय आयज फॉर्म भरले म्हणटा ते रिजेक्ट जाले फाल्यां हें जालें आनी कितें जालें अरे हें कितें बॉम्बे साकून जर आमच्या मंत्र्यांक जर हांगा आमच्या भुरग्यांक जर हाडूंक जायना जाल्यार कोणाक हाडटले ते हांगसरले खंयचे तरी लोक येता तांकां गोंयांत हाडटा आनी तांकां आपल्या गांवांक धाडटा आनी आमचे गांवचे भुरगे गांवांत हाडिना म्हणटकूच